केला, घर बी दिले रावपाक हेका लागून बीन आनी थँक्यू म्हणटा यासाठी सांगू शकता आमचे बरे दिसले आमकां चेक दिलो म्हणून अशें आदार जालो न्हू आमकां थोडो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना 30 सप्टेंबराक तेन्ना आमची जेटी भागाची लँडस्लायड जाली आनी 2 घरांक जो इफेक्ट जालो, खंय तरी आमी एक पावल फुडें मारून तांकां परत रिएबिलिट करपाक लागून एक हांवें ट्राय केली कित्याक तांकां आमकां सायक्लोन घरान घातलेले सांकपाळे, बट ते हांगले जे जेटी भागासून डायरेक्ट सांकपाळे वचप म्हणजे हे वेवस्थीत नासले कारणान हांव CMA कडेन उलोवन रिएबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय हेंचे कडेन उलोवन हांवें तांकां लास्ट टायम तांकां 2 रूम अलॉट केलेले दोनी फॅमिलींक विदावट रेंट। फर्स्ट टायम कितें रेंट पे करना तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां थंय रावपाक लागून ते अरेंजमेंट केले। तेच्या उपरांत CMA कडेन फॉलोअप करून CMAक सगळी डिफिकल्टी सांगून तांची फॅमिलीची CMAन हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आनी CMAक धन्यवाद म्हणटा हांव दोनी फॅमिलीच्या तर्फे आनी आख्ख्या मुर्मागांवच्या लोकांचो कित्याक CMAन इमिजिएटली तांकां दोगांयकूय 1 लाखाचो अमावंट रिलीज केलो आनी दोनी फॅमिलीक हांवें 1 लाख रुपयाचो हे CM रिलीफ फंडासून दिल्लो आसा। सो तेच्या लागून CMAकूय धन्यवाद म्हणटा। हेच्या पेक्षा जे बाकीची जी फॉर्मेलिटी आसा जी आमची डेप्युटी कलेक्टरा कडसून डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून हेंचे कडसून जे तेंची भरपाई करूंक जाय तिवूय हांव फॉलोअप करता। तांकां सांगलेलें आसा कितें तरी बेनिफीट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून तांकां मेळचें म्हणून कित्याक अशें सो तेवूय फॉलोअप करता। आनी फुडें म्हाजे कडेन जाता ते प्रमाणे दोनी फॅमिलीक हेल्प करपाक लागून हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसता।